गोंय राज्याचो वीज मंत्री निलेश काब्रालान सामान्य मनशा बद्दल प्रश्न उबे करच्या परस तांणी आमकां गोंयकारांक सारकी वीज दिवची। हांव एक गोंय राज्याचो सामान्य मतदार। मतदारांनी वेंचून दिल्ल्या आमदार मंत्री जातकच आपली जबाबदारी विसरतात म्हूण तांचे कडेन आशिल्ल्या खात्याच्या कार्यालयांत चलिल्लो भ्रश्टाचार आमकां उक्ताडाचेर हाडचो पडला। ताचेर चवकशी करचे सोडून भ्रश्टाचार उक्ताडाचेर हाडपी सामान्य मतदारा बद्दल प्रश्न करप म्हळ्यार शेपणाच। मंत्री निलेश काब्राला कडेन आशिल्ल्या वीज कार्यालयाची मुखेल प्रधान अभियंती सरकारी कंत्राट दिवपाची ऑनलायन पद्दतीचे नेम मोडून काळे यादीन काडिल्ल्या आस्थापना कडल्यान कमी दर्जाचें सामान विकतें घेवन गोंयकारांच्या जिवा कडेन खेळटा। ताचेर मंत्र्यान चवकशी करची, बेश्टोच नाका थंय वेळ वगडावचो न्ही असो सल्लो शैलेंद्र वेलिंगकारान मंत्री निलेश काब्रालाक दिला। वीज मंत्री जो आसा पावर मिनिस्टर निलेश काब्राल गोंयचो, ताणें म्हणटाना अशें म्हणलें की हो कोण शैलेंद्र वेलिंगकार आनी ही लुक्स लायक अ इलिटरेट रिगार्डींग तांचें खातें जें आसा, म्हणजे ताजे वेवहार जे आसा, द कायंड ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हॅज, ताजे बद्दल हांव अनभिज्ञ किंवा इलिटरेट, म्हाका चड ज्ञान ना अशा प्रकारचो बौद्धीक दिवाळखोरी प्रदर्शीत करपी स्टेटमेंट वीज मंत्र्याचो आशिल्लो, ताजो आमी निशेध करता। कारण आमी पयर जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली ती फूल प्रूफ घेतिल्ली, ताजे प्रूफ आनी प्रूफूय आमचे कडेन आसात। सो ते मुद्देवार तांचो कालच्या स्टेटमेंटाचो हांव वी वील ट्राय टू म्हणजे खंडन तांचें, म्हणजे चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर रेश्मा मॅथ्यू ऑल्सो रिस्पॉन्डेड, आनी पावर मिनिस्टरानूय जी एकदम भुरगेपणाची विधानां जी केल्या, म्हणजे रादर दॅन एड्रेसिंग द मेन इश्यू ही हॅज ट्रायड टू डिविएट द इश्यूज बाय कॉलिंग अस, म्हणजे हांव कोण आनी इलिटरेट आनी असल्या सगळ्याचें। सो लिटरसी लेवल्स जे आसात निलेश काब्रालाचे, ते सगळ्या गोंयान फाटीं पळयले लिटरसी लेवल्स। प्रत्येक नागरिकाक अधिकार आसता की मूलभूत गरजो समजा गोंयकारांच्यो तुमी कंप्लीट करिनात, तुमकां जे निवडून दिता लोक ते परफॉर्म करपाक दितात। तुमकां पब्लीक टॅक्स पेयराच्या पयशांनी लाखांनी इंट्रस्ट फ्री लोन्स आनी बाकीच्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसा त्यो सगळ्यो दिल्यो वता। आतां कोणूय नोकरी करतना तुमची नोकरी जी आसा इट इज परफॉर्मन्स बेस्ड न्ही, परफॉर्मन्स बेस्ड आसतना निलेश काब्रालानूय एक आपूण जबाबदार मंत्री गोवा राज्याचो, म्हणजे 15 लाख जनतेक हे जें आसा म्हणजे ताजें ही इज आन्सरेबल टू 15 लाख पीपल, ह्या जबाबदारीची जाण ताका आसूंक जाय। आनी असले बाळबोध करपी वक्तव्यां न करता मेन इश्यू जो आसा तो म्हणजे इंटरप्टेड पावर इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल अवर गोवन्स। आनी आमच्या म्हणण्या प्रमाणे रेश्मा मॅथ्यू आनी निलेश काब्राल ऑफिस इज इन्वॉल्वड इन टू मेजर करप्शन activities in electricity department. Electricity departmentaचो schedule of rate of schedule म्हणून जे आसता, we have a copy of that. तातून whosoever wants to bid for any kind of electrical material supply has to comply with the schedule of rates of electricity department itself. सो डबल द प्रॉफिट कोणूय सप्लायर करूंक जो सोदता, आनी ऑनलायन टेंडरींग तुमचें ट्रान्सपरंट आसता, भितर टेक्निकल बीड, फायनान्शियल बीड अशें सगळो प्रोसेस जो आसता तो करचो पडटा। सो वो चायल्डीज तिणें एक्सक्यूजीस दिवन फेस सेविंग जें आसा, बिकॉज शी इज गेटिंग एक्सपोज्ड, पुजा इंडस्ट्रीज इज गेटिंग एक्सपोज्ड, निलेश काब्राल वील बी एक्सपोज्ड इन दीस ये मॅटर, आनी बाकीचे मॅटर ताजे इन कमींग डेज वी आर गोईंग टू एक्सपोज। कित्याक हो गोंयकारांच्या जीवन मरणाचो प्रश्न आसा। अगेन आय एम रिपीटिंग, इट इज अ व्हेरी सिरियस मॅटर अक्रॉस द रिलिजन्स, अक्रॉस द कास्ट, क्रीड। आमचो फंडामेंटल रायट जो आसा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय जो आमकां मेळूंक जाय तो आमकां दिल्लो वचना बिकॉज ऑफ देर पर्सनल ग्रीड अँड द कायंड ऑफ करप्शन विच इज बींग डन इन द डिपार्टमेंट। सो डबल द प्रॉफिट इश्यू जो आसा रेश्मा मॅथ्यूचो तोय आमी हे करता, आनी दॅट इट सेल्फ दिस रेट ऑफ स्केड्यूल itself म्हणजे सफिशियंट इनफ टू हे म्हणजे हो मुद्दो जो तिजो जो आसा तो खोडून काडपाक। सो आनी एक इश्यू जो तिणें जो काडलो तो पुजा इंडस्ट्रीज इज डायरेक्टली नॉट ऑनलायन टेंडरींग प्रोसेस जो आसा तातूंत पुजा इंडस्ट्रीजाचें येना म्हणून।
अगेन आय एम रिपीटिंग, वी हॅव नॉट क्वेश्चन द सिस्टम. GHR, SSIDC आणि गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा भितर ह्या दोगां मदीं तो वेव्हार जाता हें आमकां खबर आसा. वी आर सेईंग दॅट ही बायल जी आसा, बायल मनीस जी आसा, ती आपल्या पोस्टाचो मिसयूज करता आणि बॅकडोर एंट्री मारून ताजे प्रूफ. अगेन आय एम रिपीटिंग, आमचे कडेन इनवॉयस कॉपी आसा, शोकॉस तांकां नोटीस जी आसा दिल्ली आसा, तांकां पेमेंट जो रिलीज जो जाला ताजीय कॉपी आमचे कडेन आसा. सो वी हॅव अ सबस्टॅन्शियल प्रूफ. पुजा इंडस्ट्रीज पयलीं म्हणजे जोझफ मॅथ्यूइजो घोव जो डायरेक्टर जो आसा तो दे कॅनॉट बी पार्टिसिपंट इन ऑनलायन ट्रेडींग. हें तांकां खबर आसा, बिकॉज दे डोंट कंप्लाय with the procedure what is required to be completed for online tendering. तातूंत भितर ISI स्पेसिफिकेशन आसचें पडटा प्रॉडक्टांक सगळ्यांक. द प्रॉडक्ट्स हे जे आसा, मटेरियल जें आसा ताका सर्टन क्वॉलिटी हे जें आसा, पॅरामिटर जे आसा ते फॉलो करचे पडटा. आणि ब्रँडींग जें आसा, द मटेरियल हॅज टू बी ब्रँडेड. हे तिनूय फॅसेट्स जे आसा हे पुजा इंडस्ट्रीसा कडेन ना. दे नो इट व्हेरी वेल. And they are claiming as manufacturers, whereas they are trading. They are traders, they are not manufacturers. So double the profit गोयचे सप्लायर हे करूंक सोदतात, आपूण ते करूंक दिना म्हणून आपूण जणू काय एज इफ शी इज द मोस्ट एफिशियंट ऑफिसर कशी जी दाखोवंक सोदता. म्हणजे चोर आपल्याक चोर केन्नाच म्हणिना till certain proofs are given in front of the media or the investigative agency. So हे सगळे मुद्दे जे आसा, लिटरसी मुद्दो काब्रालाचो, म्हजी लिटरसी कितली आसा आनी ती, तो मुद्दो ना. मुद्दो गोंयकारांक तुवें मिनिस्टर म्हणून अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय दिवंक जाय. तो दिलो वचना बिकॉज ऑफ द करप्शन. लॉट ऑफ करप्शन वीच इज हॅपनिंग. आणि ग्रीड हो तुमचो हें आसा, प्रायोरिटी आसा. गूड गव्हर्नन्स आनी डेव्हलपमेंट हें तुमी फक्त भाशणांनी उलयतात. एट द ग्राउंड लेवल द सिच्युएशन इज डिफरंट. अँड एज वी ऑल नो, पेडणे टू 70 सगळ्या लोकांची ही चवथ सुद्धा. आणि फुडें होच कारभार चालू उरतलो समजा हांच्यांनी आपलो एटिट्यूड चेंज करूंक ना जाल्यार. दुसरी गजाल जी आसा, गोवा इज अ स्मॉल स्टेट ऑफ 15 लाख पीपल. म्हणजे एकटो कोण तरी मिनिस्टर क्लेम करता आपण 15 वरां काम करता, 16 वरां काम करता. तुम्ही कितलीं वरां काम करता तें इम्पॉर्टंट ना. तुम्ही 9 वरां काम करा, बट लेट इट बी रिजल्ट ओरिएंटेड न्ही. सो परत आमी रिक्वेस्ट करता की चीफ मिनिस्टर गोंयचो ताणें आमची मागणी जी ओरिजिनल जी आसा की एक इन्व्हेस्टिगेटीव टीम कमिटी जी आसा ती कॉन्स्टिट्यूट करची अंडर हायकोर्ट, रिटायर्ड हायकोर्ट जज. आणि सगळो कारभार जो आसा, वी रायझिंग गोवन्स एज एन ऑर्गनायझेशन वी आर रेडी to expose. And in fact, if the investigation committee is constituted, we will completely cooperate with them. We will give them the necessary documents. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताकय वीज कार्यालयांत चलिल्ल्या भ्रश्टाचाराची चवकशी करची म्हूण निवेदन दितले. सरकारा कडल्यान प्रतिसाद ना मेळ्ळ्यार मुखार वचपाची शिटकावणी वेलिंगकारान सरकाराक दिल्या. लोकायुक्ताक फुडें आमी करतले. म्हणजे इफ अवर डिमांड्स आर नॉट मेट by Honorable Chief Minister, we are going to give a memorandum, as we said. We will give a memorandum copy to Power Minister as well, because state is a Power Minister though, so it is a responsible post. So दोगांयकूय आमी memorandum दितले. Vigilancean आता सध्या तरी येना. We will see the response of the Chief Minister and Power Minister on our allegations.